सायनस इन्फेक्शन म्हणजे कितें ते जाता कित्याक? इज अ नॅचरल क्वेश्चन. हय म्हणजे सायनसायटीस. सायन्युसायटीस. हय हय. सायन्युसायटीस म्हणल्यार जे आतां हांवें सायनस डिस्क्रायब केला तातून स्वेलिंग येवप, तातून सूज येवप किंवा ताजे जे सिक्रिशन्स जे शेमूड आशिल्ले ते व्यवस्थीत भायर सरना जावन भितरच ट्रॅप जावन ब्लॉक उरप. जावन उरप. तशें जालें की भितर हळू 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 शेमूड किंवा म्युसिन कलेक्ट जायत रावता, ट्रॅप जायत रावता आनी मागीर तेन्ना आमकां सिम्पटम्स जाणून येता. सो डिपेंडींग अपॉन वीच सायनसीस आर इनवॉल्व म्हणजे खंयच्या सायनसान इन्फेक्शन जालां तशें तशें आमकां सिम्पटम्स जाणून येता. सपोज हांगचे फ्रंटल फोरहेड सायनसीस इन्फेक्ट जाले जाल्यार हांगा फोरहेड हेडेक जाता वीच इज युजली इन द मॉर्निंग. किंवा हांगा जाले जाल्यार गालान फाटल्यान दूख येता, प्रेशर सॉर्ट ऑफ फिलींग. ओके. फाटल्यान जाले जाल्यार हांगा स्फिनॉइड सायनस जाले जाल्यार फाटल्यान हांगा दुखून येता, दोळ्या फाटल्यान दुखून येता. सो दीज आर ऑल द सिम्पटम्स. सो हे केन्ना केन्ना जावंक शकता. एक तर जे ओपनिंग आसा, जे ड्रेनेज सिस्टम आसा ते ब्लॉक जाले जाल्यार बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फॅक्टर. ऑर सेकंडली जे म्युसिन तयार जाता ते चड दाट जाता आनी ते सारके ड्रेन जायना. आतां तुमकां हांव एक एग्जांपल दिता. किचन सिंक, आमचो किचन सिंक आसा. एक्चुअली हांव म्हज्या मनांत तोच विचार आशिल्लो, तुमी तेच सांगले. करेक्ट. सो किचन सिंक आमी नळ ओपन दवरलें जाल्यार उदक व्यवस्थीत सकयल इन द ड्रेन फ्लो जातलें. दीस इज अ नॉर्मल मेकॅनिझम. सपोज भितर इन द ड्रेन खंय पायप कळमेलो किंवा कितें ऑब्स्ट्रक्शन कितें ब्लॉक जालें भितर गेले आनी ते ब्लॉक जाले. पयलीं म्हणल्यार पायप कळमप बिकॉज देर इज अ ब्लॉक. हय, स्ट्रक्चरल ब्लॉक. तशें कितें इवन उदक पातळ आसल्यारूय ते सकयल वचचेना, क्लॉग जातले सिंक आनी वयर सगळें जमा जावन उरतलें. हय, म्हणजे हाजो इफेक्ट कशें जाता की सपोज नाकाच्या ऑस्टिया जे सायनसाचे ओपनिंग आसा, मे बी भितर स्ट्रक्चरूच असो आसा नाकाचो की हाड वांकडे आसा आनी त्याच जाग्याचेर ब्लॉक करता, आउटफ्लो ब्लॉक करता, किंवा थंय एक पॉलिप किंवा मास आयिल्ले आसा तो आउटफ्लो ब्लॉक करता. सो ह्याच्या लागून सायनसायटीस जावंक शकता कित्याक आउटफ्लोच जायना, ड्रेनेजूच जायना सारको. सेकंड जे कारण आसूंक शकता की आमी उदक सोडना पण बाकीचे सगळे वस्तू घालतात सिंकान. म्हणल्यार आतां तुमी म्हणटाले तशें भाजीपालो, उश्टें जेवण, च्या पालो. इवन दो तुमी नॉर्मल उदक घातले पण हे सगळ्या कारणां लागून ते सारके ड्रेन जावचे. इवन इफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑर पाईप इज फंक्शनल जाल्यार ते वचचेना. हय हय. सो हातून एनालॉजी कितें की सायनस भितर जे सिक्रिशन्स आसात ते चड दाट जाले, फॉर एक्झाम्पल फंगल इन्फेक्शन जालो किंवा एलर्जी जाली आनी पातळ नासतना दाट सिक्रिशन्स येवपाक लागले, ते सारके फ्लो जावचे ना, ते भितरच उरतले. वायरल सायनसायटीस, वायरल इन्फेक्शनाक लागून हांवें जशें सांगिल्लें तशें भितर सगळें लायनींग स्वेलअप जाता, सायनसाचो आउटफ्लो कमी जाता. हय, आनी ते आउटफ्लो इतले बारीक आसता की इवन 0.2 0.3 mm सुद्दां मातशें वाडलें, स्वेलिंग वाडलें जाल्यार डायमिटर खूब कमी जाता. सो ते ब्लॉक जालें. आनी इन वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो, एनी सायनसायटीस ऑल्सो, ऑटोमॅटिकली जे सिक्रिशन आसता ती इल्लें दाट जावपाक लागता. सो भितर स्टेसीस जाता, म्हणल्यार भितर साठून उरता. इनिशियली वायरल जावंक शकता, तेच्या नंतर बॅक्टेरिया सुपर इम्पोज्ड बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. म्हणजे आतां सिक्रिशन्स तशे साठिल्ले आसातूच न्ही, ताज्या वयल्यान येवन बॅक्टेरिया बसता. ऑर टू बिगीन विथ सुरवातीकूच बॅक्टेरियल सायनसायटीस आसूंक शकता. वायरल जाले, बॅक्टेरियल जाले. थर्ड इज फंगल सायनसायटीस. फंगल दोन तरेचे आसता. एक म्हणल्यार एलर्जीक फंगस. आतां फंगस म्हणटात ते बुरूस जे सगळे कडेन आसता, इट इज प्रेझेंट एवरीवेअर एंड वी कॅनॉट अवॉइड. बट सम पीपल आर सेन्सिटीव टू दीस. थोडे लोक असतात जे ह्या फंगसाक एलर्जीक असतात. दे इनहेल द फंगस आनी ते फंगस वचून ते सपोज इट सिट्स इन वन पर्टिक्युलर सायनस, ते आपले घर करून थंय बसतात. सो थंय मागीर लोकल रिएक्शन ऑफ दॅट सायनस, थंय ते लोकल रिएक्शन सुरू जाता. म्हणल्यार थंय सायनस लायनींग स्वेलअप जाता, परत थंय थिक सिक्रिशन्स जाता आनी फंगस थंय ग्रो जायत आसता. म्हणजे बेसिकली फंगस हो कसो, म्हणजे समजा आमी पावसान भिंत ओली जाली की हळूहळू जाता वंटीचेर जमा जाता, किंवा पाव दवरलो भायर, पावाचेर सुद्दां फंगस जाता, तो वाडत होता. त्या टायपची सिस्टम, म्हणजे त्या पद्दतीन तो फंगस भितर गेलो काय नाकाच्या लायनींगान भितर घर करता आनी वाडटा, स्प्रेड जाता. हय हय. सो दिस इज एलर्जीक फंगस.
दुसरें म्हणल्यार विच इज मोर फेटल आनी लायफ थ्रेटनिंग जे कोविडा टायमार खूब हय कॉमन जाल्ले आनी ताजोय आउटब्रेक जो जाल्लो तो ब्लॅक फंगस दॅट इज इनवेजिव्ह फंगस आनी अक्यूट फंगस सायनोसायटीस आसता दॅट इज मोर डेंजरस. आतां एलर्जीक फंगस म्हणल्यार ते कांय ना आपले बाबडे बसून आसता बट वी हॅव टू रिमूव देम घरा भायर घालचे पडटा. बट जे इनवेजिव्ह सायनस ब्लॅक फंगस आसता पळय ते एक कडेन बसना ते सगळे कडेन स्प्रेड जायत रावता. कळ्ळें न्ही. आनी सायनसीस आर सो क्लोज टू इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स म्हणल्यार दोळे जाले ब्रेन जाले. सो दोळे ब्रेन दे आर नेबर्स ऑफ द सायनसीस. सो इनवेजिव्ह फंगस इन अ मॅटर ऑफ डेज म्हळ्यार दिसा दिसान ते खंय खंय स्प्रेड जायत दे कॅन हय ते दोळ्यान घुसूंक शकतात किंवा ब्रेनान घुसूंक शकता. इन दॅट केस तातूंत फास्ट ट्रिटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.